तुम्ही लास्ट टाइम सांगिल्ले पळय की 16 वर्सांचे सकयल तुमकां सोशल मिडिया बॅन करता ताचे फुडें कितें जालां बीन अशें? चालू आसा मरे ते इट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल ॲक्ट. आमचे विचार ऑलरेडी आम्ही मांडून फुडें धाडपाक घेतिल्ले आसा. वी नीड आमी दिल्ली वतल्यान वी वील टॉक टू युनियन मिनिस्टर फॉर IT. The whole thought process was very clear why we are doing it on the social impact of children under 16. That does not talk about educational tools like Google and Bakiche, but talks about things which social handles which normally divert the attention of a child, which has become quite a challenge from psychological risk point of view, from social risk point of view, and from cyber security risk point of view. हे सगळे पळयले जाल्यार 16 वर्सांच्या भुरग्यांक कशें करप हाज्या खातीर एक ल्हानशी टीम तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसा अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट विच वील इन्क्लूड द academia, which will include the part of the parent teachers faculties to sit together and have a understanding deliberate discuss आणि मागीर तो रिपोर्ट तयार करून ताजेर आमी सेंटरा कडेन उलोवन वी विल एन्श्योर की लॉट ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड मुवींग एज फार एज द वर्ल्ड इज कन्सर्न आनी म्हाका दिसता इंडिया वेन वी आर टॉक अबाउट विकसीत भारत if we need to create this level of youth in that manner जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो थोड्यो गजालीचेर लक्ष दवरपाची गरज आसतली. ताच्या खातीर ह्यो गजाल्यो ह्या दिसांनी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट जाली की आमी फुडले विचार मांडून वी विल टेक इट अहेड. सोशल मीडियाचे तुम्ही म्हटले सोशल मीडिया ऑलरेडी अबाव 18 मागता जेन्ना लॉग इन रजिस्टर यू आर करपाक गेटिंग इन टू डिटेलिंग. आय एम टेलिंग यू द अम्ब्रेला कितें करपाक जाय कितें ना एकटो रोवन खोटो डिसायड करूंक शकना. We will have to take the inputs of the academia. If the thought process is very clear, we have to ban for children to give them a proper thought. कितें ban करप कशें करप should be a collective decision taken by the people who are stakeholders in the educational fraternity, not only educational but also social and other, so that they are able to contribute for the betterment of Goa. हाऊ कॅन यू स्टॉप सर पॅरेंट्साचे ते घेऊन मोबाईल यूज करतात चडशे आम्ही पळयलें पॅरेंट्साचे मोबाईल यूज करतात सोशल मिडिया यूज सगळे करपाक आमी कितले फुडें गेले शेवटी पॅरेंटल गायडन्स करपाक इम्पॅक्ट आसचोच पडटलो. इट इज समथींग विच हॅज टू बी क्रिएटेड फॉर द इकोसिस्टम. आज तुवें म्हाका प्रश्न कितें विचारलो की पॅरंट्सूच दिता म्हणून सारकें आसा तें पूण पॅरंट्सांक आज खूब जाणांक खंतूय आसा की भुरगो आज जेवण सोडटा सगळें सोडटा पूण मोबायल सोडना म्हणून ती खंत आसा. सो म्हाका दिसता की टीम कॅन डिस्कस दीस थिंग्स कम आउट विथ प्लॅन which we will think of implementing along with the help of the center.